विसा उपरांत तुमकां येवकार। रिवण ट्रकवाल्यांची संघटना आणि दक्षिण गोंयच्या ट्रकवाल्यांच्या संघटने मदली झगडी मिटोवपाक केपें पुलिसांक येस येता। 8 ऑक्टोबराक जावपा आशिल्ल्या बसकेंत हे सगळे प्रस्न सुटावे जातले अशें पुलीस उपअधीक्षक रोहिदास पत्रेन बसके उपरांत सांगलें। रिवण वाठारांतल्या खणीचेर ट्रक घेवप ना अशें रिवण ट्रक धनी संघटनेन थारायिल्ल्यान बरोच बोवाळ जाला। हो प्रस्न सुटावो करपा खातीर केपेंचे पुलीस उपअधीक्षक रोहिदास पत्रेन सगळ्या ट्रक धन्यांची एक बसका आपयल्ली। ह्या बसकेक रिवण ट्रक धनी संघटना आनी दक्षिण गोंय ट्रक धनी संघटनेचे पदाधिकारी आशिल्ले। उपअधीक्षक रोहिदास पत्रेन केल्ल्यो बऱ्योच सुचोवण्यो दोनूय संघटनांनी मानून घेतल्यो। फुडली बसका 8 ऑक्टोबराक जावपाची आसा। आता आम्ही मिटींग घेतले ते सगळे एसोसिएशन राऊत देसाई प्रेसिडेंट ऑफ साऊथ गोवा आणि बाकीची एसोसिएशन आसा तेंचे डिमांड पळय आसात चडान चड तेंच्यांनी डिमांड आपले एक्सेप्ट केले एकामेकाचे आणि जे पळय बारीक कितें उरलां ते आमी 8 तारखेर निकालांक काडटले। रिवणांतले रस्ते रुंद केल्यार भायले ट्रक हाडपाक आमची कांयच हरकत ना अशें रिवण ट्रक धनी संघटनेचो अध्यक्ष आशिष नायक म्हणटा। तेजेर आमी विचार करतले की कशें करून घेवपाचें कित्याक आमचे इतले रस्त्याचे प्रॉब्लेम जाले आहा की लोक काम बंद करपाचे स्थिती आहात आनी आमी कितें कांयच प्रश्न ना की आमी थोडो जो रोड आसा तो बायपास करपाचो जावं वायनिंग करपाचो एक थोडो तरी 4 मिटर वाडोवन बाकी ह्यो गाडी घेवपाची आमकां कांय प्रॉब्लेम ना। रिवणा खणीचेर पयलीं जे ट्रक चलताले तांकां घेवचे इतलीच आमची मागणी आसा अशें दक्षिण गोंय ट्रक धनी संघटनेचे अध्यक्ष प्रकाश राव देसायान स्पश्ट केलें। आमगेले सांगपाचें म्हणल्यार कितें आसा इतलीं वर्सां जी गाडी चलताली समजा ते सायडीक रिवण सायडीक चलताल्यो ते गाडयांक पयलीं प्रिफरन्स दिवपाच्यो गाडी घेवपाच्यो। केपेंच्यान आमचो खबराकार मयूर नायक। राष्ट्रीय पांवड्यार गोंयच्या अंपायरांची विस्वासार्हता बरीच वाडल्या। बीसीसीआयच्या पॅनलांतलो अंपायर नितीन पै म्हणटा देशांतले हेर अंपायर्स गोंयच्या अंपायरांकडेन आतां बारीकसाणेन पळयतात। आयतारा पर्वरे ताणें गोंयच्या वेगवेगळ्या पांवड्यावेल्या अंपायरां खातीर कार्यशाळा घेतली। कार्यशाळा कशी जाली ती पळयात। I understood side A and side B. Side B has reported late. They are batting first. Side A is batting first. The team which were present on the ground is batting first. Yes. And match started at 9:45. So, what is the scheduled closing time of the first session? 12:30. You continue the game until the overs are completed. That is what I know. कार्यशाळेविषयी नितीन प्रुडंटाकडेन उलयलो। Almost 10 years now I have been taking this seminar every year. It's a pre-season refresher for the already qualified umpires from the state panel, and the whole idea is I see that this particular seminar is held after my seminar in Nagpur. So BCCI does have their seminars every year in Nagpur. We have academy there in Nagpur, and on the basis of that I try to inform my local umpires here the changes in the playing condition. What is the level of umpiring in terms of their errors that they make or their judgments that they make on the field? You know, I have been asking so many senior umpires, and the report what I have gathered is they say the umpiring in Goa now is improving, and you know they are the expectations, you know, it goes high and high as the cricket goes. It has become so much commercial, so they want this camera to come in domestic level. But our honorable president Sri Dayanand Narvekar, as you know, in this academy you have seen all our T20 matches all are covered. You know, what happens is, suppose there is a call for run out or something, we refer to the third umpire. There is a provision here in academy. So same way I want to make them understand when they should what is the cut-off time for them to deliver the hand over the decision on field. प्रुडंटा खातीर आमचो खेळा खबराकार निकीर परेरा आनी चलचित्र खबराकार सुशांत पळ। आनी इतल्यान हें खबराचित्र हांगा सोंपता। पळयत रावात प्रुडंट मिडिया। नमस्कार।